इतलो वेळ जाल्यार गज्जो आयलो ना मरे. आजी काम पुरा ಒಗ್ಗೋಗಿದತ್ತ येता म्हणलेला बा आणि कसं करत की पुढल्या वारा येता येता म्हण आयलो नामू. हो तुम्ही तवळी आयलींत्वे. होय गज्जಣ್ಣ आम्ही तवळी आयलींती तू ಒಗ್ಗಿ येत म्हणलेलो आजित वेळो. आपिसा काम म्हळ्यार तशी नाही रे सांगील टाईम म्हाका भायर येवचें चिक्की 5-10 मिनिट वेळ जाता. आणि कसं समाचार हो? फुलवारीच्या केनी गज्जो तुक राखून राखून पूर धरले पत्तो ना तुगेले खंय गेलेल तू. फुडवारा हांव वायन घेवचे गेलेल रे. पावस म्हणा पावसू घरा वचका जाल्यार पुरपूर धांवन गेल म्हाका. मागीर फोन करून सांगच्या दायनी रे. कसं नाही तू वायन घेवचे गेलेल वे बायल मनशान नवे वायन घेवचे. आता पुरा हंतो समानते म्हणो वायन येताल मनशान घेवचे काल येईल की म्हणो अशी जाल्यार आमगेल हातान तर चुडी पुजीस येतात की म्हण हे बायल मनश. अयो म्हाका खंय तमाश करूं मेळटा म्हण राखतसतात मू तुम्ही. विषय कसं गोतस वे. आमगेल गायनाले फ्रेंडाल घरान तो वायना पुजे कापयलेले त्या दिवसू वचत आयनी ताजे नंतर वायन घेवचे यो म्हण ती वैरी फोन करतसिली. हिक वचक दायनी आणि माळ सूर दत नवे वायन घेवचक यो म्हण सांगलेके. ही आपिसांत तू मस्त काम आसिले त्या कडे तिकय आपिसांत काम. तशें जावन हिणे म्हाका वायन घेवचे वस म्हणले. तिने तिगेल बमना लगी वायन दी म्हण सांगले. विषय इतलोच कालಕ್ಕೆ तक्क ಕೋಲ नवे तश जावन काल कशेत की तशे मी अडजस्ट करून घेवका कळवे.